Ci povitrai, Surya mori vanga, gloria veduca, Okan kero deva, Ogos makasaiva, Tuji utum dorai, Orba borozuzli, Gloria veduca, Okan kero deva, Ogos makasaiva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन झाल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सवय असू. तुमचे सवय असो. पांबडीनो आम्ही सांत वांटो घेत असतना फिलोमेना नोरा नोरोन्या हिचे पासून आम्ही मागूया. स्वर्गीच्या बापान तिका आपले काकुतीन आपले शांतीन आपले विसवान घेवंक आयच्यान 15 दीस उरल्यात. आमी पिराचीत काळाचे तेंगशेर पावतले हांव जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार आनी हेंच्यांनी आमकां पवित्र सभा तयार करता ह्या व्हडल्या पास्कांच्या घुटाक. मागुया जेजू लागीं आमी एक एकलो आनी आमचें एक जिवीत जावंक एक शुभ वर्तमान आमच्या उतरांतल्यान आनी आमच्या कोन्यांतल्यान आमी जेजूक परगट करूंक. मागुया आमच्या भुरग्यां बसत आपआपली परिक्षा करतात पवित्र आत्म्याची जाणवाय बरे भाशेन तांणी आपली परिक्षा करूंक. मागुया आमचे दुयेंती बसत पिडिवंतां बसत जेजून तांकां आपल्या कोश्टांनी वांटो दिला तांकां पेकोवणी फावो करूंक. मागुया सगळे संवसाराक शिंपडलेले पवित्र सभे बसत जायते तरेचे पिळापीळ भोगतले पवित्र सभेक शांती समाधान मेळूंक मागुया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबांबडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तनान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे सौभाग्यवन सदांच संकवाद मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबांबडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भुगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. Somya kakutko, Somya kakutko, Krisa kakutko, 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 Krisa kakutko, 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 Somya kakutko, Somya kakutko. प्रार्थुया.
देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, आमचे जोखमी सोयीब आनी अशोक म्हूण आमी जाणू, आमकां भलायकी आनी घोटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिवंत जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमचे सुमयातले पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक आमेन. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. नोश्टी मनशां आपणा मोदें मांडण्यो येवजितात, पूण त्यो चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक धोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार कोत्ता. आमचे चालीचेर सदांच रागार जाता. आमी समूर्त मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमचे वडिलांची शिकवण आमी सांबाळना म्हूण आमचो गुन्यांव कोत्ता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतना तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताज्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलोना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेलो जायत म्हूण आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हूण बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताका कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताचे दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवाडटलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले. लोजेचे मरणाचें फर्मोण ताजेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असलीं ताचीं कल्पना पूण सगलीं वांकडी. ताच्या नश्टेपणान ताका कुड्डी केल्यांत. देवाचे गूट तीं अडकतात. भक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना. नितोर निर्मोळ काळजाचे मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थना. देवाचें उतर देवाचे उडकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां ताचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. सगलीं म्हणुया. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमिलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांकां आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. जाचें काळीज दुखवलां कोंथवलां ताचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कोणवळटा वळवळटा ताचे सर्वेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपोदर कोश्ट भारी ओडचितात पूण तें सगल्यांतल्यो सर्वेस्पोर ताका निवाडटा. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. सगलीं ताचीं हाडां तो राखता. एक पर्यंत तो मोळूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या ओतम्यांक सर्वेस्पोर थारोवन दिता. ताच्या गोपान आसरो सोडटेल्यांक तो केदींच कास लावचो ना. जबाब. जाचें काळीज दुखवलां कोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसा. उदगाराक उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं.
जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियांत भोवंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खोशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूंची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयणां परबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुजल्यांत कांय जाणांनी म्हळें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच करिनात. हो खरेपणी अभिषेक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिषेक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हळें, तुमी म्हाका वळखतात वय, आनी हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणून, पूण हांव म्हजे वस्तूंक येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेंच ताची रात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, जुदेव जेजूक धरूंक सोदताले, मारूंक सोदताले. आनीक जेरुजल्याक तोंबूची परब आसली तेन्ना जेजू गुप्ती वेता आनी लोक ताका रावता, पूण ताचे भोंवतणी दुस्मान वाडत आसतात. कित्याक तो ताची चाल, ताची कर्तुबां तांच्या तोंडार मारतलो. जे भाशेन आज आमी पयले वाचपांत जाणवायेच्या पुस्तकांत वाचलां, आदी फुडेंच जाणवायेचें पुस्तक जेजू विशीं बाकीत करताले. नश्टीं मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात. नश्टीं मनशां आपणा सोबे मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो बरे मनशाक दोड्याक लावया म्हणजे लेट अस टेस्ट हिम, कित्याक तो आमकां बेजार करता, आमचे चालीचेर सदांच रागार जाता, आमी सुमूट मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता, आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळटा म्हूण आमचो गुन्यांव करता. भाव भयणीनो, हें जेजू करतालो. जुदेवांची, फारिजेवांची, धर्मशास्त्रांची चाल तांचे तोंडार मारतालो. जें कितें ते मानून घेवन आयिल्ले तें सारकें न्हय तांकां सांगतालो, आनी देखूनच ते ताची चाडवताले. सोनवार मोडटा, देव मंदीर मोडून 3 दिसांनी बांदता, पातक्यां बरोबर जेवता खाता, ताचेर गाराणी घालताले. पूण भाव भयणीनो, जेजू भियेनासलो. ही नेवर कॉम्प्रोमायज्ड. ताणें सोडून दिवंक ना ते आपल्याक मारतले म्हूण. जी बापाची मॅसेज, जो बापाचो संदेश ताणें दिवंक जाय आसलो, तो भियेनासतना दितालो. आनी आमकांय एक एकल्याक भाव भयणीनो, जेजू आयज खात्री दिता, आमी स्वता खातीर उबी रावूं. कितलेय सोंसूंक पडल्यार पुरान भियेनासतना आमी फुडें वचूं.
लोजेच्या मोन्नाचे फॉर्मोन ताचेर मारुया ते चिंतात. लोजेचे मोन्नाचे फॉर्मोन ताचेर मारुया. आनी जेन्ना पिलात चिंता जेरबोन मारून जेजूक सोडूं, ताका पुरो जायना, तांचो हावेस आसता, ताका खुर्सार मार, ताका नाच कर, हें तांची चिंतप आसता. आनी निरपराधी आसतनाय, एक तरी चूक मेळोन आसतनाय ते ताका खुर्सार मारतात. लोजेचें मरण ताका दिवया, लोजेचे मरणाचें फॉर्मोण ताचेर मारुया. भाव भयणीनो, आनीक 15 दिसांनी आनीक 2 सातोळ्यांनी आमी पळयतले जेजू आमचे खातीर मरता, आमकां जिवीत दिवंक, आमकां बापाची भुरगीं करूंक. एक फांकी बरोयणार म्हणटालो, दर एका क्रिस्तांवांचें जिवीत जावन आसा एक ओपन गॉस्पल, उक्तो लिब्र, उक्तें शुभ वर्तमान, जें दुसऱ्यांनी अणभव येता, जें दुसऱ्यांनी वाचूं येता, जें दुसऱ्यांनी दुसऱ्यांक मेळूं येता. Our life is like an open gospel which others can encounter, others can read, and others can experience. प्रत्येक क्रिस्ती मनशाचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें. थंय दुसऱ्यांनी जाणी शुभ वर्तमान वाचूंक ना, तांकां आमचें जिवीत एक शुभ वर्तमान, तांकां आमचें जिवीत एक एनकावंटर विथ जीजस, तांकां आमचें जिवीत एन एक्सपिरियन्स ऑफ जीजस. आनी हें जावंक जाय. जातलें जेन्ना आमी अदीक आनी अदीक जेजूक चिटकून रावता. धर्मशास्त्रांनी फारिजेवांनी ताका भायर आयलो आनी ताची गाराणी घालून ताका मारूंक तांणी येवजणी काडल्यो. पूण जेजू भियेलो ना. जे बापान आपल्याक काम दिल्लें तें मरो पर्यंत ताणें शार्ती पावयलें. आमचें जिवीत अशेंच जावंक ह्या अवताराचेर येतले जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. भेटून आमी गायन गावया. सर्वेस्परा देवा, C30 542, C32 page 42. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे या सोऱ्या मुड्याचे ही बेटुका मांगा शिको हे बेटे घालता सुख आमचे यादीक पवित्रता सोऱ्या मुड्याचो आमचे देणे करू पावतलो क्रिस्ताचे क्रूर रगत ग्रास आमचो. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान धारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा आमचे मोगाळ बापा, सगळे पवित्रायेची तूं जोर हे योजनांचे पदवेन आमकां पातकांतली सोडय आनी आमचें आख्खें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी म्हूण आमी मागता.
तुझे पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमची सभे असो. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पोद्विदार आनी शास्त्रांचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना गुणांचें तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय. वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं शास्त्रांचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावेन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा संवसाराचे सुरवेक तावन मनीस तुजे भाशेन पवित्र जावच्याक ताच्या बऱ्याक पडटा तें तूं सदांच करीत आयलें. तुज्या पुता जेजू सभे आमी सगलीं तुजीं भुरगीं रातां हांगा एकठांय आसलेल्या तुज्या पुतां दुआंचेर आनी आपल्या घरांनी रावन हे मिसा पिटीन वांटो घेतल्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे देण्याचेर तुजे पवित्र आत्म्याक पाठय. तशें पदवेन जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. पातक करून आमी तुजे सोशिलीं पयस गेल्ल्या तेन्ना आनी तुजे सोशी येवंक आमकां बोळ नासले तेन्ना बोवाडा मोगान तुवें आमचो मोग केलो. तुज्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनूय आपणाकूच आमचे आदीन केलो आनी खुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात स्वर्ग आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत करारी स्थापूंक वयच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्कांचें जेवण जेवंक तो बसलो. ते जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातो सगळीं रोसना आपणा सोबे बापाचे वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रोगोत वारोवंक वेता म्हूण जाण जावन जेजून दाकासरान बोलोली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्लीं सुम्या संवसाराच्या सरवंडरा आमची सोडवण कर. जेजू आमच्या पास्क आनी सरोनांत असली शांती देखून ताचो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवनपण आमी समरमता आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेन रावता. देखून विस्वासी आनी खरें देवा, ही मनशांक तुजी इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बोली आतां आमी तुका समर्पिता. कोण बळे बाप्पा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या एकाच बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन
बेद आनी वेगळो चार नासलेले केस कुडींत आमकां एकठांय जो फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप नॅरी आमच्या बिश साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. काकुत्सर देवा आमचे मेल्ल्या बाबडीक तुजे गोपान घे. एक दीस तांचे बरोबर आनी आंकवार मारिया तिचो पोती भाग्यून जुजे दोन दूत आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल आनी सगळे भाग्युंता मदें भाग्यून कशी स्वर्गार तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकांय भरवूंस आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसळेपणांतली सुटलेली नवी रोसना जावन सासणांक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी देणवासूंक पावतल्या. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारून म्हणुया. आमचे बापा आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता आनी आमकां ताळमेळ पळोवन दिवं नाका. सर्वेश्वरा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानूच एकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दिवया. देवाची शीर आमचे खातीर खोस सोसून मरून पुनः जिवन जाल्लो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती येदाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ली आमी सुभागी. तुझे भायर मोच्या देवा जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D40 570 D41 पेज 70. तुझे भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या भायर मोच्या देवा शांती ना मोच्या ओतम्या तूं एकलोच म्हाका राखताय तूं एकलोच आदार दिताय तूं
प्रार्थूया. भौमोगाल बाप्पा, जेजूच्या उमळीक कुडी रक्ताच्या बलिदानांत मरणांतली उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वता. ताच्या बळान आमचे आदले पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळलें नवें जिवीत जोटणायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. तुज्या पुता जेजूची नांवी. भाव आज सांजे 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत आमी इगोजेन मीस आसतले. आयतारा दीस आमचो पास खांदार खुरीस. मीस सांजे 5 वरांचेर. फादर फ्रेडी ब्रागांजा सिद्धळा इगोजेंतलो पादविकार मीस भेटयतलो आनी देवाचें उतर परगडटलो. ते उपरांत आमचे पुरसांव आसतले. मागता पुरसांवाची वाट आमी सगळ्यांनी हुस्को घेवन नितोळ सांबाळून. येता तो आयतार बुके आनी पिळेचेर झुजपाचो आयतार आनी देखून आमचें धर्मदान बुके आनी पिळे आड प्रचार करपाक कॅम्पेन एगेन्स्ट हंगर एंड डिजीज ह्या वावरा खातीर वेतलें. फुडल्या शुक्राराकतान इंग्लीश भाशेन 3 दिसांचो रितीर सुरू जाता. फुडल्या शुक्राराक 31, 1 and 2 सकाळीं 9 ते 1 कावन्सिलींग आसतलें. कोणाक खुशी आसा उलोवपाची बूद घेवपाची फादरा कडल्यान डॉमिनिकन फादर रॉनी 9 ते 12, 9 ते 1 सकाळचें कावन्सिलींग. आनी सांजे 4:30 रितीर कॉमेर्स जातलो. 4:30 तेर्स आनी हो रितीर मागीर 8:30 पर्यंत चलतलो. 4:30 to 8:30 इंग्लीश भाशेन हो रितीर जातलो. आमी वांटो घेवया आनी दुसऱ्यांकूय वांटो घेवंक आमी कळोवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका शेवटाक आमी गायन गावुया. यू पोस्तीस जुसे वाजा आमच्या बाबा पान 249. यू 35 पेज 249. भागी मोद झाल्या आमच्या बाबा विरोध्याक तुझी मोजत पावय. साक्षी दिवंक जेजूक भावार्थ वचून तुरबेन बोल आमकां जागोय. पिळा बूक जुरूप तूं कोत कितली तुका पूस बोळाय बुजोण सोडोय. पिल्लोऱ्यांक विळत्यांक इश्टांक पयऱ्यांक पावणां शांती भोगून चोवय. तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासत आगा मोयमा. बापाचे पवित्रात्म्या आर्गा मोयमा सासनान सासनान. तुझे वाजा आमच्या बाबा तुझे पासत आर्गा मोयमा. बापाचे पवित्रात्म्या आर्गा मोयमा सासनान सासनान.